हांगा धंदो सुरवात करपा लागून आमी जमलेले. सडनली कितें जालें, GDDC कावंटर ओपन जालो विदावट इंटिमेशन. तेणें धाडागिरी करपा लागून हांगा GDDC कावंटर ओपन केलो. आमी कित्याक लागून हें केलें, फॉरेस्टान आमकां ऑर्डर दिल्ली बाबा जीप सफारी सिजन चालू म्हणून, आनी तेजेर फक्त फॉरेस्टा भितर ऑर्डरी भितर कितें जाल्लें, ऑनलायन मोड चालू म्हणून. आमचे सगळे आमी सरकारा कडेन दरबाराक आमी उलोवप करून येयल्ले आसा. दोतोर प्रमोद सावंतान आमकां टोटली हेल्प केल्लो आसा. आमचो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष दामोद नायक तेणें आमकां हेल्प केल्लो आसा. विनय भाई आनी जे कोण आमकां पळय आतां आमकां सपोर्ट करपाक रावले सगळे आमगेले, तेंच्यांनी आमकां टोटली सपोर्ट करून हे आमगेले जाग्यार घालपा लागून तेंच्यांनी आयज आमकां सुरवात करुया म्हणून आपयल्ले. आपयता आसतना आमी एकूच मुद्दो मांडलो की जर आमची वेबसायट जर अजून पर्यंत आमकां मेळना जाल्यार तुमी आमकां ऑफलायनीचेर आमगे गाडी सोडपाक तुमी आमकां सहकार्य करचें, इतलो आमचो डिमांड आसलेलो. उलोवप करून तुमी आमगेलें जें कितें पळय आतां वेबसायट आसा ते 8 दिसां भितर जे जातले न्हू, ते 8 दिसां भितर आमकां ऑफलायनी सोडचे, होच आमचो डिमांड आसलेलो. अकस्मात हो GDDC कावंटर ओपन करता आनी खंयचे ते ऑनलायनीचे पयशे हे करता, हे म्हाका समजना. तुका फॉरेस्टा ऑर्डर तूं मिसगायड करूं नाका. फॉरेस्टान ती ऑर्डर फॉरेस्टान दिल्या, तुका GDDCन ऑर्डर दिवपा जाय. तुका GDDCचे आमी MD कडेन सगळ्या कडेन उलोवप करून येवन तूं हांगा दिशाभूल करूं नाका लोकांची. तूं जबरदस्ती हांगा तो कावंटर ओपन करता, ऑनलायनीचेर ते पयशे घेता, गेस्ट हांगा येता चालू करो म्हणून, हे बरोबर दिसना. हांगा आमी कित्याक पीसफुली आमी करपाची आमची तयारी आसलेली आनी आमगेली कमिटी आमी पीसफुली आमगेले करपाची अशी आमी पीसफुली वचपाचे रेडी आहा. हांगा अकस्मात आमकां जबरदस्ती हें करता, निर्माण करता की लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन करपा लागून. हांव आजुनूय दुसऱ्या हाज्याक नमन करून बाबा हांगा लॉ अँड ऑर्डर जायना आसतना आमचो धंदो बरे भशेन आमगेलो पयलींच कसो आसा त्या प्रमाणे आमकां मेळचो, इतलेंच हांव मागतां. आनी ना पण ऑर्डर आता ऑन द वे आसा आता ऑफिशियली ऑर्डर जर ऑफलायनी काडटलो जाल्यार ताका थोडे फार टायम जायो. आमी रावले, आमचे गेस्टूय थोडे येयल्ले आसा, ते बाबा चालू करपा लागून तेंचे सहकार्य आमकां आसा. आज सगळे एकामेकाक कॉपरेट करून चलपा जाय. धंदो हो बेश्टो कर रे म्हणले म्हणून जायना, थोड्यो गोश्टी आसा पळय त्यो ऑफिशियली ताका लागून मातसो टायम जायो. आमी मातशें आमगेले सगळ्या उलयनांनी मातसो कळ सुटलेलो आसा. तुमी पत्रकार भावांनी सुद्दां आतां सकाळीं तुमी येयल्ले 8 आतां जवळ जवळ टायम जालो 11 जाली, जवळ तुमी 3 वरां आतां तुमी सगळ्यांनी आमी त्रास भोगता. जवळ जवळ आतां आमगेले 1.5 वर्स जाले आतां आमी आमची वेबसायटी लागून धडपडटात ती आमची मेळची अशें म्हणून. हांव देवा लागीं मागतां हो लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जायना आसतना आमगेलें जें कितें आसा तें आमकां मेळचें, इतलेंच हांव मागतां.